अरे 1.5 वर्सां खंयची फॅक्टरी चालू करतलो तूं? कोण सांगू शकता? आमकां बरोवन दिया म्हणटा आमी ते फक्त भाशणां करता, पेपरवाले बरयता आनी पेपरवाल्यान बरयता ते आमकां विचारता पेपरवाले कितें बरयता, आमी तशें म्हटलेंच ना. आमचे कडेन कितें प्रूफ आहा? म्हणजे ह्यो गोश्टी आमकां प्रूफ जातल्यो जाल्यार आमकां तेंचे कडल्यान लेखी आश्वासन तो पर्यंत आमी हे गेटी वयले हालचे ना. सरकारान निदान 600 रुपये जरी दिवचे ह्या मागणी केल्ल्यान तेणी आमकां दिता म्हणून सांगलेलें तेंय कांय ना. तेन्ना उलट आमी हाडटा म्हणून आमकां कोऑपरेटीव मिनिस्टरान आमकां हांगासर फॅक्टरीन सांगलेलें आसलें. तेन्ना आयज पसून एक टोळी तेंची गव्हर्नमेंटाची ना. आदलो आमदार सुभाष फळदेसाय आणि RCS गावणेकार उस्कारांक मेळ्ळे. मात CM मेळो मेरेन धरणे फाटी घेवपाक उस्कार तयार जाले ना. मुख्यमंत्री असेंब्ली आसलो तो भायर येवन म्हजे कडेन उलयल्लो आसा. आयज अधिवेशन असले कारणान आनी बाकीचें कसलेंय कितें काम असलें जर जाता जाल्यार आपूण येता आसलो सोडून. पूण आज अधिवेशन आसतना अधिवेशन सोडून येना आसतना हांगा येवपाक शकना. त्या खातीर तुमकां फाल्यां सकाळीं 10 आपूण येवन मेळटा. ताणें फाल्यां तुमी हाजेर हट्ट धरूं नाका, कित्याक तातूंत तांणी अधिकाऱ्याकूय आपयल्या तुमचो प्रश्न सुटावो करपाक. म्हजें एक कळकळीचें रिक्वेस्ट की हाजेर हट्ट धरूं नाका. तुमकां आमच्या RCS साहेब येयल्या, आमची मागणी आसा जो मेरेन CM हांगा तो मेरेन आमी निमाणे सांजे आमदार प्रसाद गांवकार उस्कारांक मेळ्ळो. बुधवारा CMाक मेळून विशय सोडोवपाचें ताणें उतर दिलें. विशय सुटना जाल्यार आपूण धरण्याक बसतलो म्हूण ताणें उस्कारांक सांगलें. म्हागे एक पर्सनल हांव प्रसाद गांवकार 76 भुरगो आमदार हो विशय वेगळो अशें म्हणून सांगून तुमकां एक सांगूं सोदता. एक्चुली सकाळीं येवप परत हांगा त्या पेक्षा हांगा रावल्लें बरें तें सांग. पूण तरी सुद्दां तुमचे वतीन हांव एका सगळ्या आमदारांक उतर दिता. 25 तारखेर हांव सिंगल उपोशनाक बसता. म्हाजे कडेन प्रस्तावन तुम्ही बसात 25 तारखेर. प्रुडंटा खातीर विवेक प्रभू.